भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या सकाळीचे नामान पाठयता आनी बाळोक जेजूच्या ह्या पुण्यशेताक स्वागत मागता। एका वर्सा आदीं बाळोक जेजूच्या पुण्यशेतान डिवायन वर्ड टीव्ही चॅनेलार कार्मेल किरण कार्यक्रम सुरू केल्ले आमकां सर्वांक कळीत आसची गजाल। बाळोक जेजूच्या बेसावान तशें विक्षकाच्या उत्तेजनान हे कार्यक्रम यशस्वी 1 वर्स संपयता तेणी जायकी दादोसकाय आनी आमकां तृप्ती दिता। देवा विणी आमची हर योजना आनी सपनां निष्फळ म्हणटा आयचो वांजेर। रात सगळी मासली पागच्यान करसिली तरी पेद्रूक कांयच मेळ्ळें ना। पूण केदना सोमी थंयसर पावलो आनी सोम्यान दिल्ल्या आदेशाक पेद्रू विधेय जालो। तितून जाळां पिंजून दोनी बुडचे तितली मासली धरूंक शकलो। कार्मेल किरण देवाच्या बेसावान सोडून आसा ताका 1 वर्स संपयल्लेंच साक्ष आनी ह्या खातीर देवाक दिन वाचूंक हांगासर आमी हजर आसा। मिसाच्या बलिदानाचें की वर्तें बलिदान दुसरें ना मोगाळ भावांनो आनी भयणी। आतां ह्या मिसाचो प्रधान याजक अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल्सोस आमचो मोगाळ गवळी बाप साहबेटोय करतले याजका संगी आल्तारी तवशी मेटां काडटना आमी समेस्तांनी प्रवेश गिताक उबे रावचें। दिव्या पसरा पृथ्वी तुझी वाकंता अमरुद्रा तुझी भक्ती ऐकता भक्ती बियाळ करता संदेश तुझो काळसा मोठी घेऊन जिनेन पाडू सोका ताच्या सुवेस पुरा आयल्या तुझ्या दरा आराधनानी स्तुती गितानी उर्वी तुझी गाजता धुपाद गोरा दिव्या पसरा उर्वी तुझी वाकंता। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसो। तुमच्या सोबे आसो। मोगाळ पाद्र्याबानो आणि तुम्ही मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो कार्मेल किरण टीव्ही प्रोग्राम माध्यम प्रारंभ जावन आज 1 वर्स संपता आनी व्हडा संतोषान कार्मेलीत पाद्र्याप हे कार्यक्रम सुरू केल्ले देवाक अर्गां दिवंक हे मिसाचें बलिदान हांगासर ताणें दवरलां। आमी तातूंत भाग घेवंक सांगाता मेळ्ळ्या भावानो भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया। देवाचें तें काम अस्कत मनशाच्या हातांत ताणें सोडलां आनी तें काम तें मिसांव वांजेल परगट करचें बरी खबर लोकांक परगट करची तें करूंक कार्मेल पाद्र्याप मुखार सरिल्ले 1 वर्स हे मिसांव ताणें जारी केलां म्हणलो संतोश तांकां आसा। तांच्या सांगाता आमी देवाक अर्गां दिवया। पूण सांगाताच हर एका क्रिस्तावाक बाप्तिस्मांत मेळिल्लां तें मिसांव ती जबाबदारी तें आपणें आमी बरी खबर परगट करूंक ते आमी समजून घेवंक देवा कडेन कृपा मागया
आनी समजलें तें जारी करूंक की तसो आमकां देर दिवन दी म्हूण मागया. हें बलिदान फावो त्या तरान आमी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां देवा मुखार वळखून पातकाची दूख धर बोगसाणें मागोवन ह्या बलिदानांत उर्बेन भाग घेवया. हांव पातकी सरपददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे हो सदांच जावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं करा म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सगळीच पुराणीवा सगळीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करतो. आम्ही तुका देवाचा तुझ्या कृपेपासून आम्ही तुका वागता. सोन्याची सुखीस्ता बापाच्या वेगळ्याच तुका सोनिया देवा देवाची शिले तू संसाराचे पापांकान आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसणार आमचे मागणे मानून घे. तुझ्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता येतलोस तू कोणी येतलोस तू ईश्वर येतलोस तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोडवणदारा सगळ्या मनशांक सताची वळख मेळलेली आनी समेस्तांनी तारण जोडलेले तुका जाय. लोवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठायलेली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घट केल्ली तुजी परजा मोगाचे वाटेन चलोवन सोडवण जोडूंक पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझ्या सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतानी राजवट चलयता सासण्याच्या सासना. पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, तुम्ही कोणी आपणाकच ठकवचे नाका. जर एकलो ह्या संसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जनार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुद्धवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संसाराची जणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणांच सै. पवित्र पुस्तकच म्हणटा बुद्धवंताक आपल्याच शिंत्रांनी तो संपटोवन घालता. आनी तेच पुस्तक परत्यान म्हणटा बुद्धवंताची चिंता कितली पकड म्हणून सोमी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशींत कोणी बडाय चिंची न्हय. नीज जावन सकडी तुमचेच. पावल जावं, अपोलो जावं, केफास जावं, संसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हे सगळें तुमचेच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचे उतार हें
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तेणे 11 शिस गलिलिया गेले आणि जेजून तांकां मेळूंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयत शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तो वळपर्यंत वचोंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वचा आनी समेस्त परजांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचे उतर हे जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारांत मिशनरी जावन आयिल्लो. ताच्या बापान, आमच्या मोगाळ बापान ताका ह्या संवसारांत एक मिसांव दिवन धाडिल्लें आनी तें मिसांव मनशाकुळाची सोडवण करचें, आमकां सोडोवचें, आमकां सोडवण लाभोवचें तें मिसांव. हें मिसांव ताणें ताच्याच उतरांनी कसलेंय म्हणून ताणें आमकां कळयलें. लुकाच्या वांजेलांत आमी तें वाचताव. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुड्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकसाय बसावंक आनी सुरस्परान दयामया दाखोवचें वरस परगट करूं. हें जावन आशिल्लें ताचें मिसांव. आनी हें मिसांव ताच्या परगट जिणेंत 3 वर्सां ताणें तें जारी केलें. ताणें कितें ताच्या मिसांवान सांगिल्लें तें ताणें 3 वर्सांनी जारी केलें. आनी हें आमी परतून सोग वांजेलिस्त ह्या वशांत आमकां सांगतात. तुमी वांजेल वाचतात तुमकां खंडीत तें कळीत आसतलें. ताचें मिसांव सोंपतच तो सरकार सोडून वेतना ताच्या शिसांक तो लागीं आपयता. आयचो वांजेल ह्या वशांतच आसा. आपोवन तांकां निमाणे फावटी तांचे कडेन मोगान उलयता. तांचे दुबाव, तांची सवालां ते सकडी ताका जाप दिता. दुबाव पयस करूंक जावंक तांकां विवर दिता. आनी उपरांत तो म्हणटा, म्हाका दिल्या पदवी सर्गी आनी संवसारी, देखून हांव तुमकां धाडटा, वसा सगळ्या संवसारार आनी वांजेल परगट करा. बरी खबर लोकांक शिकया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. हांवें तुमकां कितें शिकयलां तें तांकां शिकया. आनी उपरांत तो म्हणटा, आनी आपणे हांव तुमचे सवय संवसार सरा पर्यंत आसतलो. पौत बुजावणेची उतरां, धैर्य दिवची उतरां, संगताच मिसांव पाठोवची उतरां हे मिसांव ताचे शिस घेतात. ते पवित्र आत्मो तांचेर देवल्या उपरांत मात्र तांकां समजता हे मिसांव तांच्या मेस्त्रीन तांकां दिला म्हूण. आनी पवित्र आत्म्यान बरयल्ले ते
सगळ्या संवसारार वेतात आणि पवित्र सभा प्रारंभ जाता. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र सभा प्रारंभ जाली कित्याक त्याच सांजेर पेद्रू ते आशिल्ल्या लोकां मुखार उबे रावन परगट धैर्यान तांचे कडेन उलयता. तांणी तांच्या मेस्त्रीक अन्यायान जोशी मारला. पातक पाप करिनातल्याक ताणें पाप आदारले बळी ताका शिक्षा दिल्या अशें तो घट्ट धैर्यान सांगतना ते ताका आयकूंक आयिल्ले 3000 लोक अपोस्तलांची कृत्यां म्हणटा तांचें काळीज घडटा आनी ते म्हणटात आमी कितें करीचे आनी तो तांकां सांगता पातक रडा. आनी त्या दीस 3000 लोक क्रिस्ताक पातयलो, क्रिस्तांव जालो, ह्या भावार्थ स्विकार केलो म्हणून हे अपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी वाचता. त्या दीस प्रारंभ जाली पवित्र सभा संवसारार विस्तारली. ती परगटणी अपोस्तलां मुखांतर आनी ताच्या उपरांत पवित्र सभेंत म्हणयाऱ्या मुखांतर आनी सर्व भावार्थी लोकांक हे मिसांव समजून गेल्ल्यान ते परगट केल्ल्या वरवीं पवित्र सभा विस्तारल्या. विस्तारूनच आसा, अजुनूय विस्तारता. ती उरल्या, ती बाळटा, ती विस्तारता. संवसार सरपर्यंत ती उरतेली, ती बाळटेली, ती परगट जातेली. कित्याक जेजून निमाणें म्हणलें उतार हांव तुमचे सोवे आसा सर्वय काळ संवसार सरपर्यंत. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हे उतार सोम्यान धैर्य दिवन सांगिल्लें ते आमी त्या उतराचेर घट्ट पातयेत बरवशेत. कितले हेणे तेणे अनवरां दोगदोण्यो आमी आयकता, आमी पळयता. पवित्र सभेंतच सुरविली 300 वर्सां दोगदोण्याचीच. ती चरित्रा दोगदोण्याची, ती चरित्रा कश्टाची. पूण कितें जालें, ती दोगदोणी क्रिस्तांवांक दिल्ली. क्रिस्तांवांक नपैच करीचे, क्रिस्ताचें नांव माजोवन सोडीचें. कांय जावना. रायांनी चक्रवर्तींनी हे करूंक सुरू केल्लें, दोगदोणी सुरू केल्ली. पूण पवित्र सभा आळवोंक ना, पवित्र सभा नाश जावं ना. पवित्र सभेचे सांदे बाबार्थ घट्ट तांणी धरले वरवीं तांणी मोराचे पडले. पूण पवित्र सभा विस्तारली, घट जाली, बळवंत जाली आनी अजुनूय आसा. हें पळयतना आमकां संतोश मात न्ही, आमकां धैर्य मेळटा. कित्याक पवित्र सभा सोम्यान घडली ती तोच ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर राखून व्हरता. देखून ती उरता, ती बाळटा. आमी देखून भिवची गरजच ना, आमी दुबाव करचो गरजच ना. कित्याक आमचो सोमी आमच्या सवय आसा, आमच्या बगलेक आसा. पवित्र आत्मा आमकां धैर्यान भरता आनी तशें जाल्ल्यान पवित्र सभा मंदरून आसा. पवित्र सभेचे हे मिसांव सोम्याचेंच मिसांव. जेजून पळय कितें ताचें मिसांव म्हणून कळयल्लें. पवित्र सभा विविध रितींनी ते मिसांव मंदरून आसा. आमचे संस्थे, आमची आश्रमां आनी लोकांक आदार दिवचे तसल्यो विविध रितीची कार्यक्रमां ही जावन आसात. जेजूचे मिसांव मंदोवन व्हरचे ती कामां. आनी ह्या मुखांतर जेजू हे काम मनशां मुखांतर चलोवन आसा. भावानो भयणीनो, हे आमी पळोवन आसा, हाका आमी साक्ष जावन आसा. आमी ते विवर्शीचे म्हणून ना. दुर्बळांक बरी खबर, दुखेस्तांक बुजवण,
कश्टांत आसल्यांक बंदींत आसल्यांक सुटका आनी लोकांक देवाची दया देवाची काकूट देवाच्या बोक्साने देवचे ते पवित्र सभा परगटून आसा कार्मेल किरण टीव्ही माध्यम ही कित्याक म्हणल्यार सवालाक जाप येदळूच तुमकां कळा जे ते मिसांव पवित्र सभेचे ते आमी म्हूण धरून व्हरोंक आसा हांगासर ह्या कार्मेलीत पदऱ्यापळ बाळोक जेजूचे नोवेना मुखार भक्तीपण लोकांक शिकोवनचो आसा आनी हांगा तुमी मस्त भक्तिवंत हांगा येवन हांगासर तुमच्या भावार्थाक गरजेच्यो संगती तुमी आयकतात चिंततात भावार्थ उर्बेन जियोंक ह्या मुखांतर साद जाता पूण हांगासर आयिल्ले तुमी मात्र थोडे मात्र उरले कितले आसात हजारांनी तांकां कोण आसा ताची गत कितें देखून तांणी चिंतून भावार्थाच्यो संगती भावार्थाक संबंध जाल्ल्यो संगती भक्तीपणाच्यो संगती आनी पवित्र सभेची शिकवण हे सगळी ह्या एका वर्सांत दळो कार्मेल किरण टीव्ही माध्यमा मुखांतर ते सांगून आसात परगट करून आसात आनी कितें ते करतात सोमयान हाडिल्ली ती बरी खबर सोमयाचेंच मिसांव शिसांक ताणें पाठयलें वचा बरी खबर परगट करा आनी तेंच उतार हांगाताव ते परगट करून आसात सोमयान आमकां तर सांगलां म्हणल्यार बरी ते मानून घेतात वचा वय वचोंक कशें ह्या माध्यमा मुखार ते वेतात लोकांची काळजां ती आपलोवंक लोकांची मनां बदलोवंक लोकांच्या काळजांत जेजूचो मोग दिवन मोग पेटोवंक हें जावन आसा कार्मेल किरण टीव्ही माध्यमाचे मिसांव आमी आज तांकां देव बरें करूं म्हणटा सोमयाच्या नांवान आमी तांकां अभिनंदन पाठयता एक वर्स हे मिसांव सोमयाचेंच ते परगट करूंक तांकां 7 दीस जालां देवाची बेसांवां भरपूर तांकां मेळ्ळ्यात बाळोक जेजूची आशिर्वादां तांकां मेळोनूच आसात तांकां दय दिवनूच आसात मात्र न्हय तुमचो सहकार तुमचो प्रोत्साहन आशिल्ल्या वरवीं ही कार्यक्रमां हांगासर वांजेल परगट करची बरी खबर सोमयाची ती परगट करची ती जावनूच आसा पाऊल सोवो पाप सैब तो म्हणटा आमी वांजेल परगट करूंक आसा ते आमचे मिसांव म्हण त्या मिसावांत जेजू क्रिस्त तो नीज जावन आमचो सोडवणदार ताची वळख ताची शिकवण ताणें केल्लीं कामां हे सगळी आटापून आसचे ते मिसांव आमी जारी करीचे क्रिस्ताक जेजू क्रिस्ताक आमी भायर दवरनो ताचें नांव जर तर आमी परगट करना आमचे मिसांव ते सारके न्हय ते कंप्लीट न्हय ते अर्दकुरे म्हणटात आजरिया म्हणलो एकलो लायक मिशनरी तमिळनाडू तो ताका पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मेळ्ळें एक मिशनरी जावन सुवार्ता परगट करूंक तो परगटणार जावंक आनी तो म्हणटा हर एक क्रिस्तांव जावन आसा एक साक्षी क्रिस्ताचो क्रिस्ताक
साक्ष दिवचे तसले आनी तो म्हणटा ताणें शिकोवची रीत एकलो कामेली आनी एकल्या कामेल्याक 1 to 1 हांवें ताका एकलो पुलीस आनी एकल्या पुलिसाक एकलो ऑफिसर आनी एकल्या ऑफिसराक एक स्त्री आनी एका स्त्रियेक एक विद्यार्थी आनी एका विद्यार्थीक अशे आमी क्रिस्ताची वळख परगट करूंक आमचे आमचो वावर जायचे आमी तशें करून क्रिस्ताची वळख आमी परगट करीचे म्हणटा तो आनी तशें केल्ल्या वरवीं जायतो लोक क्रिस्ताक वळखूंक शकला आनी साबारांनी क्रिस्ताक स्विकार केला म्हणटा तो आनी निमाणें म्हणटा क्रिस्ता बाप्तिस्म खाण गेल्लो हांव आनी म्हाका मेळ्ळा मिसांव क्रिस्ताक परगट करचे जर तर ते मिसांव हांव परगट करना हांव निर्भागी सांत पावलाचें उतरां तो म्हणटा हर एका क्रिस्तावान आनी एकल्याच्या माथ्यार हात दवरून हें उतार म्हणाचें बाप्तिस्म मेळिल्लो हांव एक क्रिस्तांव हांवें क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आसा आनी देखून क्रिस्ताक जर तर हांव परगट करना हांव निर्भागी भावानो भयणीनो ह्या उतरांत हांव वाकेर करता हर एकलो क्रिस्तांव जावन आसा एक परगटणार आमचो आतांचो पापसाहेब तो पापसाहेब जाल्यार दुसऱ्याच दिसा ह्या हांवें मुस्तू कडेन सांगलां ताच्या ल्हानशा शर्मावान ताणें 3 संगती उल्लेख केल्यो तो म्हणलो आमी क्रिस्तांव ह्या संवसारांत यात्रेक या पैणारी पण आमचे पैण क्रिस्ता सांगाता आमी ते मुंदरसीचे क्रिस्ताक आमच्या पैणांत सांगाती जावन आमी खाण घेवचे नाजाल्यार आमी आमच्या जिणेचो शेवट सुकतलो आनी आमी संवसारा फाटल्यान वेतले हांव आमचो शेवट आमी होगडायतले हांव देखून क्रिस्ताक सांगाती जावन आमी खाण घेया म्हणटा दुसरें आमी जावन आसा बांदपी पवित्र सभेचे पवित्र सभा बांदूंक आमकां आपोवणें आसा आनी हे पवित्र सभा आमी बांदची आमच्या बऱ्या शेगुणी जिणये मुखांत्र बावार्थी जिणी आमी जेयल्या मुखांत्र आनी तिसरें तितलेंतलें आमकां मेळ्ळा आपोवणें मिसांव बाप्तिस्मांत आमी क्रिस्ताक परगट करचें आनी हे आमी उतरान आनी देखीन आमी करूंकूच आसा कित्याक हे मिसांव आमकां सोम्यानच पाटयलां ते मिसांव आमी उर्बेन जारी करया पावानो भयणीनो इतले व्हड्या संख्यान तुमी आसात जर तर हें तुमी समजून घेतात हांव एक परगटणार जावंक सोम्यान म्हाका आपयलां कशान जाता सोम्याक परगट जाता हे पदरा परगट करतात माध्यमा मुखांत्र तशें हर एकल्यान आमी आमच्या बऱ्या उतरां मुखांत्र आमच्या बऱ्या देखी मुखांत्र आमी एक साक्ष त्या आजऱ्या म्हणल्यार त्या लायक मिशनरी म्हणल्या बरी आमी एक साक्ष आमी दिवंक आसा क्रिस्ताक म्हणलें तें वळखून घेतल्यार आमी आमची जिणी जेजूक मेच्चोवचे बरी जिवंक प्रयत्न करतले हांव आनी तेंच जावंक पोतले क्रिस्ताची परगटणी आमेन बाबानो भयणीनो देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या एक वर्स तुज्या पुताचे मिसांव जारी करूंक देवान ह्या कार्मेलीन पाद्रापांक साध्य केला सांगाताचे मिसांव मुंदोरून व्हरूंक आसा ताची आशिर्वादां आमी मागया आनी आमचेरी ह्या आशिर्वादां तो वतून दी आमी हे मिसांव आमचें करून
मिसांव जारी करूंक कृपा दिवन दी. आमची जबाब जाऊ दे. बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आय. बापा पवित्र सभा सलोनवरच्या सर मुखेल्यांनी तुझ्या उतराच्या मोगान पेटोवन तस्त मोगाचो उजो लोकांच्या काळजान पेटोवच्या वावरान तांकां आदार लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. पिडेस्तांची आणि निराश्रितांची जतन घेवचे वरवीं तुझ्या उतरांचो बळादीक प्रकाश पांपोवच्या आमच्या समाजेंतल्या लायक मिशनरींनी तांचो वावर कसल्याय आशे पासांक वळख जायनाशे विशेष उर्बेन करूंक आनी केदनांच तकण आसतान करूंक तांकां आत्मीक प्रेरण लाभय म्हण मागता हांव. आमच्या बवाटी कुटुंबांनी देवाचें उतर सदां वाचून नियाळ ते वावरा तळार तशेंच खंयसर वेतात थंय व्हरून क्रिस्ताक साक्षी जावन धैर्यान जियोंक आत्म्याची गटाय लाभय म्हण मागता हांव. देवाच्या उतराचेर आपल्या जिणेची बुन्याद घालून जियोवच्या जायत्या युवा जणांनी वायट सवयांक बली जाल्ल्या आनी आडवटेन गेल्ल्या हेर युवा जणांक देवातय फाटी हाडची हातेरां जावच्या प्रेरण लाभय म्हूण मागता कार्मेल किरण कार्यक्रम मुखांत्र बवार्थी लोकांक दैवीक शिक्षण आणि नैतिक जिणे मार्गदर्शन दिवच्या सर कार्मेलीत प्रादिनी बवार्थान गटायेचे आत्म्यान नितळ आणि जिणेन सादे बळे जावन क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता कार्मेल किरण टीव्ही कार्यक्रमाक आदार दितेल्या वावर करतेल्या बऱ्या मनाच्या वावराड्यांक त्यागी मनान आणि सॅक्रिफिसान तांच्या वावटी 100 वांट्यांनी देव बेसाव घालू म्हूण मागता भोव मोगळा बापा आमकां पवित्र स्नान देवन तुजी भुरगीं केल्याय आनी तुज्या पुताचे मिसांव म्हूण दवरून व्हरोंक आमकां एक जबाबदारी दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. हर एक क्रिस्तांव एक परगटणार वांजेल परगट करूंक आपोणे मेळ्ळेली आमी फुडें समजून घेवंक आमकां कृपा दी आनी ती जबाबदारी जारी करूंक आमकां धैर्य दी. कार्मेल किरण टीव्ही माध्यम हांगातान प्रसार जावन 1 वर संपतना हे माध्यम हांगातान मुंदरून व्हरोंक वावर केल्ल्या कार्मेलीत पाद्र्यापाक प्रत्येक बेसाव दी. तांचे मिसांव फळादीक जावं दी आनी मुखार ते वेतना जायती बावाटाक संबंद जाल्ली लोकां बावाटान तिर करची नैतीक जिणी त्या मार्गदर्शन मुखार वचत असली कार्यक्रमां तांचे तोंड मेळोवन दीत आनी अशें बऱ्या क्रिस्तांव जिणेक ती प्रेरण जावन दीत. हांगासर आयिल्ल्या सर्व बावार्थी तुज्या भुरग्यांक तुजें बेसांव दी. तांची वैयक्तीक बेसांवां तूं जारी कर. हें मागणें आमी तुका भेटयता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फातर. Gayar modar papa, mati anteri, ayam negeri, kami terkutuka. Wal mundo tu kabetu dita,
मुखाचा सुवास पिता स्वीकार सोम्या माता मुखांचे तुझे बेसा मुखांचे तुझे बेसा वाय मुंडू तुका पेटो बिता मुखाचा सुवास पिता स्वीकार सोम्या माता मुखांचे तुझे बेसा मुखांचे तुझे बेसा आरुणायल्या प्राणिकांची दयाळ मोगाळ बाबा पाकी हावतरी आल्या वेगळी गाडी करपून तुका म्हज्या भावा भयणीनो मुचे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. दयाळ बापा तुज्या पुतान सगळ्यांचे सडवणे खातीर आपणाकच बली करून भेटयलो ताचे वरवीं तुजी बासावणी खरी जावं उदें तितावन अस्तम ते पुर्यान राष्ट्रा मोदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुज्या महिमेक एकच बलिदान तुजे मुखार पावो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो तो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हे तुजेच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वसनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडाना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायताव. Sertani संसार भला तुझा वैभवा संगीत तुकाचे संगीत तुका
सर्वेश्वराचे नावे येता ताकाचे नुसती तुकाचे नुसती तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपणी जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत हातांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडयतलें हें म्हज्या कुडासाक करा. Pavartaco gut purgatuja. Sumia Jesu tuje mod ami samanta tuje puna jiwan punani berkata tuja yenya amin बापा आमचे जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची खास तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्रतेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा लुईस पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो करून मेल्यान ती आमच्या भावा बहिणीची काकूट कर तांकां इश्ट करून सगल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आमकां मरये देवाची माये सांगती सांज सुसे तुजो पती भाग्यवान दमदोत आनी सगळीं तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवली तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. देवाची भुरगीं आमी एक कुटुंब तशें हांगा संगता मेळ्ळ्या. देवाक आमच्या बापाक आमी उलो मारन जेजून आमकां शिकयलें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सगळींचा तुझें नांव पवित्र जावं. राज आमकां ये तुजी कुशी सगळ्या जाता तुजी सुनां जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकऱ्यांक स्विकारता तशें आमच्या पात्रांक घुस आनी आमकां रांदून पुर्ण दिवं नाका पूण खरें आमकां दिवा. सुरेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग्य आनी आमच्या सर्वंद्रा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक चवथी पदव्यांनी महिमा तुजी ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. गावाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. गावाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयली सर्व सुभागी. Săgice, poșă-nă pincice, Dăvini dar-nam la bogane cauce, Visoia de necuce. Sumia micat săgice, poșă-nă pincice, Dăvini dar-nam la bogane cauce, Visoia de necuce. Sumia bican săgice,
Kindatanga Boga Nepauce Nisum Yadene Tuce Rupa destumka audita Seme sosende asaru kavarta Muka surupa destumka audita Seme sosende asaru kavarta Giya giya Sarginaya Lana Maurang Moja Alaraya Iya Iya Sergi Daya Lana Maurang Moja Alaraya Sumya Dika Sergi Che Ocean Piti Che Devi Gigan ang abogan ikaw che Di sumya dene tuche Sumya gikan sergi che Posyan at wiji che Devi Gigan ang abogan ikaw che Sumya dene tujhe Sumundo tumka audita Sasti jivita tumka apoita Jivita sumundo tumka audita Sasti jivita tumka apoita Giya kaya amar zaya Sergince manakau lalu saya Giya kaya aman saya Sergince manakau lalu saya Sunyatikan sergince Ocean piji Devi Gidatang Abogan ikaw che Di sumya dene tuche प्रार्थोया सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या सोडवणीच्या संस्कारावर खरो भावार्थ संसारांत वाढत वचो या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आणि वावर कष्ट आणि संतोष मोगान केल्ले समर्पण जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सोम्याचे नाव सदैव जाव सोम्याच्या नावी आमचो आधार आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू
वचोन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मनशांच्या भुरग्यां संगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा आसुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडाक गुण करन दैवीक वैज मेळ्ळें हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मौन रावन आमची वैयक्तीक सवा बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जावन जेजू जावन असो व्हरतो मिशनरी बापाचो मोगो घेवन ह्या संवसारी आयिल्लो. जी कितें शिकोवन ताणें पवित्र पुस्तका मुखांतर आमकां दिल्या ती समजोवचें तसलें देणें आनी ती जिवितांत पाळचें तसली कृपा आमकां फावो करून प्रत्येक जाणांचो मागया. आनी तशेंच हे मिसांव हाती घेतल्या इगर्ज मातेचेर, पाप साहेबाचेर, विस्प साहेबांचेर आनी तशेंच सर्व याजकांचेर आनी तशेंच लायक मुखेल्यांचेर जी कोण हे मिसांव घेवन आणखी पवित्र पुस्तक प्रगट जेजूची वळख दिवंक प्रयत्न करना आसात. जायते पटचो जीवस रिस्केर घालणे करना आसात. सर्व मिशनरी भावां भयणी पासून मागया. भावार्थ पासत दग्ध जाल्या पासत मागया. प्रत्येक जण येदोळूस आमकां कळयल्ल्या प्रमाणे इराकांत जायतो क्रिस्तांव कश्टोन आसा. तांकां तांच्या कुटुंबाक बुजवण लाबय. सांगात दी बापा, सांगात दी सुमिया म्हणून मागया. फाल्यां शिक्षकांचो दीस सप्टेंबर 5 तारीख आमकां शिक्षीत केल्ल्या पासत मागया. आमकां इस्कॉलांनी लौकीक शिकप आनी तशेंच दैवीक शिकप आमच्या इगर्जेन तशेंच आमच्या दोतोनाच्या क्लासी वेळार दिल्ल्या आनी दिवन आसच्या सर्व शिक्षकां पासत आमच्याच वडिलां पासत मागया. तशेंच मदर तेरेसाचें फेस्त मिशनरी भावां भयणी पासत मदर तेरेसाच्या संस्थें पासत तातूंत काम करतल्या सर्वां पासत प्रत्येक जाण सुमेचे आशिर्वाद आमची वैयक्तीक तेसवा जेजू बाळका मुखार दवरया. बरी भलायकी कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची आशेवण जायते तेसवांक आयल्यांत कुटुंबांत शांत समाधान, बरें काम मेळचें पासत, बरी सैरीक मेळचें पासत, भुरग्यांचें देणें मेळचें पासत, राजी जावंक जाय हेची कृपा, कोर्तीन तसो व्याज बरी यार जावचें पासत, अशें विविध तेसवांक घेवन आमी आयल्या. सर्व आमचे तेसवांक धैर्यान सुमये मुखार दवरया. तो खंडीत जावन आमकां आशिर्वाद दितलो, आमकां बऱ्याक पडचें, तो फावो करतलो म्हणल्यार प्रार्थनेन आनी तशेंच एकामेकाच्या गरजां पासत आमी मागया. कार्मेल किरण कार्यांत वावर केल्ल्या सुमेस्तांक आनी तशेंच तांचो पात्र घेवन आत्मीक जिवीत उर्जीत करूंक प्रयत्न करतल्या सुमेस्तांक राखणी सांबाळ म्हणून मागया. आनी अशें सर्व आमचे तेसवां बाळका जेजूच्या पांया मळान दवरून सांगता आमी म्हणया. हे भगिवंतू जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजापितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललेलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो एकाच एका कारणाक आपणाचें जिवीत आमचे संगी वांटून घेवच्याक. वजवण आसा मनशा चरित्रांत जाल्लो वर्तो मिस्तेर श्रेष्ठ घडीत वळखून घेवया. जेजूच्या भुरगेपणाच्या 12 वर्सांक मान करन वर्त्या भावार्थान आनी संतोषान हो मिस्तेर आमी प्रगट करया. देवाचो पूत मनीस जालो.
देवाचो पूत मनीस जालो, 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 देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक काकोळ तुजी दिश्ट घाल म्हणून तुझे मुखार सरपडून आमी मागता. उरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दे आणि इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमच्या वेळेला सर्व कष्ट आणि निरासपण तुझी कुमोख आणि बुजवण आमकां धाड. बापा आणि पवित्र आत्म्या संगता आम्ही तुका वर्णूंचाक सदां सर्वदा आमेन. बळकाचे आमकां साहित्य उपकार फोव केला. प्रत्येक जण हे भावार्थाचे देणे आमकां फोव केला. ताचे सरशी येवंक ताची वळख घेवंक पवित्र पुस्तका मुखांतल्यान तशेंच हेर संगती मुखांतल्यान तूं आतां आपणाची वळख दिवनूच आसा. ताका आमी दिनवसांनी प्रत्येक जावन कार्मेल किरण कार्य एक वर्स कितेंच अडखळी नासतना बऱ्यापणान सारूंक फोव केल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिवया. आयचो दीस आमकां फोव केल्ल्याक ताचें भक्तीपण चड आनी चड आमकां ताची खुशी समजूंक शिकोवंक आनी ताचे थंय बदलूंक फोव करून मागून सांगात आमी अर्ग मागणी भेटोवया. ए भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुझे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवं दीत आणि तुझी खळमतले दैवीक मजल जोडून दीत. सर्व स्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोय आसो आणि तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सवय आणि राज करता सासनाच्या सासनाक. भाऊ आणि बहिणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, पब्लिश और पेरिश. परगट कर नाजाल्यार खबर नासतना वच. इगर्ज माता समूह माध्यमा मुखांतर देवाचे शुभ वार्ता परगट करूंक वावुरते आसा. आणि पयलें अशें आसलें की समूह माध्यमा पाड म्हणजे एक चिंता पसरलें. पूण आतां ही माध्यमा वापरून आमी देवाचें उतर परिणामकारी आणि क्रियात्मक रितीन परगटूंक जाता म्हणून आमकां शिकयता. मात्र न्ही पापसाहेब समेत ह्या विशयान आमकां उत्तर दिवन सांगता. आणि हे आमी मानून घेवन 5.5 वर्सां आदीं नामान बाळोक जेजू म्हणजे म्हयन्याळें पत्र आमी परगटलें आणि प्रिंट माध्यमाक आमी देवल्या. त्या उपरांत वेबसायटी मुखांतर अंतरजाळाक आमी आयल्या. आणि आता कार्मेल किरण म्हणच्या टीव्ही माध्यमा मुखांतर दृश्य माध्यमांती आमी पायतेंकला. आणि फाटल्या 1 वर्सांतावन आमी ह्या माध्यमांत यशस्वी रितीन वावर करन आसा. आणि त्या देखून आज देवाक आमी दिन वसता. कांय व्हडलें फंक्शन आमी करूं ना. आमचेच
कुटुंबाच्या सगळ्या संगे कार्मेलीत भावां संगे आणि तुमकां तुमचे संगे आमकां सदांच आदार दिवच्या बाळका जेजूच्या भक्तीका लागीं हो दीस आचरण करूंक आमी चिंतलें आनी आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन गवळी बाब आमचे संगे आसलो मिसाचें बलिदान पेटयलां आनी आमचे संगे आतां आसा हे वावरू आमकां तृप्ती दिला मात्र न्ही आमच्या विक्षकांकय दादोसकायेचें जालां आनी हे हांवें सांगचें म्हणना 2 मिनटां भर कितें ती सांगतात तेंच आमी आयकुया. हांव लिना मारता बेंदूर पिरगेजेची सबार तेमतावन कार्मेल किरण प्रोग्राम सदां सकाळीं 8 वरार TV प्रोग्राम हांव पळोवन आसता. म्हाका ते कार्यक्रम बारीच बरें लागले. तेंची तातूंत जाणवयाची उतरां आनी आमचे मुखले जिणेचे आमी कशें मॅट काडीचे कशें आमी जियेचे आनी आमच्या ह्या प्रायेचेर आमी ते प्रोग्राम पळयतना आमकां पयलें आमकां फुरसत नासली. आतां आमकां फुरसत दिल्या देवान. रिटायरमेंटा उपरांत हे प्रोग्राम 8 वरार सदांय हांव पळयतां. म्हाका हे प्रोग्राम बरें लागले. म्हजें नांव श्रीमती ट्रसिल्ला क्रास्टा हांव मंजेट पिरगेजेची. हांव हर एका दिसा सकाळीं 8 वरार कार्मेल किरण पळयता आसा. प्रत्येक जावन बायबला वयर आनी तांणी दिवच्या त्या दैवीक उतराचेर म्हाका मस्त माहीत मेळटे आसा. म्हजें नांव सीमा रेबेल्लो. गांवांत हांव मँगलोरचेंत. म्हजें इंजिनियरींग जालां. आतां प्रस्तुत हांव काम सोदत आसा. हर एक दिसा 8 वरार आमी हे TV प्रोग्राम पळयत आसा. आमकां बरी जनवाय मेळटा ह्या प्रोग्रामा द्वारे. कार्मेल गुड्याचे पाद्राप विविध विशया वयर आमकां जनवाय दितात, शर्माव दितात. तशें जाल्यार आमकां बायबलाच्या विशयांनी जनवाय मेळटा. मात्र न्ही हर एक संवसाराचे विशीं आनी आमची चड आनी चड जनवाय वाडटा. म्हजें नांव ॲलिस डिसोजा आंजेलो पिरगेजेचें. हांव कार्मेल किरण हे प्रोग्राम पळोवन आसा. आतां नवे कंतार म्हणून एका दिसा एका पाद्रीनी दिल्ले शर्मा विशयांत आमकां तें दाखोवन आसात. तें पळोवंक बारीक खुशी जाता. आनी तशेंच एक सांतिनेचे त्या दिसाच्या सांतिने विशयांत तें आमकां आयच्या ह्या थोड्या दिसांतून आमकां समजणी दिवन आसा. तें आयकूंक बारीक बरें जाता. आनी अंजलांतलें उतार वाचून आनी ताची समजणी दिवन कडेक दिवचें तें कंतार आनी पुरा पळयतना आमी तेंच आसले बरें आमकां भोगता. हें दिल्लें आमकां हें प्रोग्राम दिल्ल्याक ह्या कार्मेलीट पाद्रापांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव जुलियाना डिसोजा कुलशेखर पिरगजेची. हांव सदां TV प्रोग्राम पळयतां कार्मेल किरण. म्हाका बरें लागता. अंजल आमी वाचता जाल्यार आमकां तितलें नियाळ करूंक कळना. पूण पाद्रापांनी सदां न्हीत वांजेल वाचून ताचो नियाळ करतात. तें आमकां बरें लागता. मस्त आमच्या जिवनांत आमी तें बरें करून आयकून समजून ताचे प्रकार चलोवंक आमकां तें बरें लागता. आनी सकट सांता विशयांनी आमकां कळटा. आनी आमचीं पातकां आमी कशें पातकां खातीर आमी कशें दूख तरयेत म्हणून सदां ताच्या नियाळांत आमकां कळटा. देखून सकट पाद्र्यापी बऱ्या तरान नियाळ करूंक आमकां जावचें बरें करून दिता. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दिता आनी सकट पाद्र्यापांक काळजांत हांव वंदन करता. म्हजें नांव सेवरीन पिरेरा कुलशेखर पिरगजीचें हांव. आमी सद्दां सकाळीं कार्मेल किरण पळयता. आनी आमी एक ब्रेकफास्ट कडेन बसचो टायम आसता. पूण आमी ते सगळे प्रोग्राम पळोवंक आमकां बारी खुशी जाता. आनी कार्मेल किरण देवाचें उतर आयकल्ले बरी डीप समजणी मेळटा आमकां. आमी सदां पळयता सुखान आसतना सकाळींचे. म्हजें नांव सिस्टर M. वलेरिया BS सांता क्रूज कॉन्वेंट कुलशेखर थंय जियेता. हांवें सकाळींचें सदां मिस जाल्लेंत 8 वरार कार्मेल किरण पळोवंक TV सर्शीन वेचें. आनी दुसऱ्या फ्रादिनी त्या दिसाच्या वांजेलाचे विशयी सांगचें हांवें आयकोवचें. आनी थोडे फावटी म्हज्या बुकार बरोवन काण घेता आनी दिसां मदें नियाळता. बरोवन काण घेनातल्या दिसांनी म्हज्या काळजान बरयता आनी तें हांव रात म्हणसर नियाळ करता. म्हाका थोडे फ्रादी द्रश्टांत दिवन बरें करून विवर्शितात आनी तांचें विवर्शण म्हाका बरें समजता. हांव
नश्ट सोडूंक तर तयार आसा, पूण कार्मेल किरण हांव एक दीस सोडिना. आयताराचे मिसाक वेच्या पयलें कार्मेल किरण पळोवन मिसाक वेता. देखून म्हज्या जिणयेक हें मस्त प्रयोजन. तुमकां सगळ्यांक देवाचें बेसांव, देव बरें करूं. हांव सिस्टर शार्लेट बेतनी कोवेंताची भयण. ह्या आधुनीक तंत्रज्ञानाच्या काळार कार्मेलीत प्रादिनी दृश्य माध्यमा मुखान देवाचे उतार प्रगट करचे निजायकी शाबासकेक फावो. हातून लायक भाऊ भयणीक तरबेती करून तांणी सदांच सांतांची जिणी सर्व लोकांक मेळचे तसलें करचें निजायकी म्हाका भोव बरें लागलां. आनी घराच बसून देवशास्त्र शिकोवंक साध्य जाता. सदांय आमी हें कार्मेल किरण सदांच वाडोवन दी आनी सर लोकांक फावोवन दी म्हूण हांव बरें मागतां. मोगाचें न्हू, कार्मेल किरणाच्या वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भी म्हाका हो अवकाश दिल्ल्याक वर्तो संतोश आनी अभिमान. ह्या वक्ता हांव तांकां शाबासकी पाठयतां. कार्मेल किरण जावन आसा एक वळोवणेची आत्मीक जर. कार्मेल गुड्यातावन वळची ती जर हरी एकल्यांच्या घरा पर्यंत. ह्या कार्मेल किरण कार्यक्रमाक आमी हरी एकली तयार राखून आसता. प्रत्येक जावन प्रायवंतां तशें मलगडी केदाळा 8 वरां जातात गी म्हूण घरांत राखून आसतात. हे कार्यक्रम सकाळीं 8 ते 8:30 वरां पर्यंत, शुक्रार सांजेर 8 ते 8:30 वरां पर्यंत हरी एकल्यांनी पळय जाय आसलें हे आत्मीक कार्यक्रम म्हणये. हातूंत कार्मेल भावांचो मोठो वावर आसा. हे एक आत्मीक गुंडायेचें चिंतप तांणी आमकां दिवचें. देवाचें उतर वाचून ताचो नियाळ सविस्तार तरान हरी एकल्याक ल्हानांक तशें व्हडांक समज सारकें ताणें दिवचें जावन आसा आमकां एक आत्मीक इनाम म्हणून सांगेत. हे आत्मीक कार्यक्रमाचो वार्षिकोत्सव समारंभातना तांकां हांव शाबासकी दितां. हाच्या फाटल्यान वावर केल्ल्या हरी एकल्यांक देव बरी भलायकी, कुडीचे मतीचें शांती समाधान फावो करून दी. आनी की वर्त्या तरान तांचें हें देवाचें उतर न्हय आमच्या गांवांत परगांवांत हरी एकल्या कोणशांनी फावोवन दी म्हणून हांव मागतां. हातूंत न्हय मात्र कार्मेल भाव लायक कार्मेलिती व्हडा मट्टान वांटो घेतात. आमी पयले संता विशयांत आयकल्लें मात्र. आतां लायक जावन आसच्या आमी संता विशयांत संक्षिप्त तरान बूक वाचून तांतलो सार आमी नियाळ ताचे विशयांत तो सार तुमकां दिवंक आमी प्रयत्न करते आसा. ह्या विशयांत आमी चड आनी चड शिकया, जाणा जावया आनी संतांच्या जिविता बरी आमचें जिवीत आमच्या जिणयेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कशें फूड करीचें आनी आमी देवाचो लागशिल्ल्यान कसो पाटलाव करियेत की म्हणून नियाळन आमी हातूंत एक जावया. आनी हे तुमकां चड आनी चड उपकाराक पडटले. कार्मेल किरण वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भी सर कार्मेलीत भावांक हांव बरें मागतना हाका आनी मुखार हांव वर्त्या मापान जैत मागतां. समेस्तान देव बरें करूं. म्हजें नांव कार्मेन पिंटो. हांव कुलशेकर पिरगजीचें. म्हाका हें कार्मेल किरण पळोवंक बारी खुशी जाता सांजेचें. पूण हें बरें अर्थ बरयता म्हळ्यार दिसाचो वांजेल वाचून ते नियाळ न्हू ते प्रसंग बारी खुशी जाता. ह्या कार्मेल किरण प्रसार करच्या कार्मेलीत पाद्र्यापांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांकां तांच्या मिसावांक हांव शाबासकी पाठयतां. मोगाच्या कार्मेल किरण वीक्षकांनो, प्रणाम तुमकां. जर आमचे कार्यक्रम तुम्ही पळोवंक नातले तर जाल्यार आमचो वावर व्यर्थ. आनी आयच्या दिसा हे कार्यक्रम यशस्वी रितीन 1 वर्स संपयता तर जाल्यार हातूंत तुमचोय व्हडलो वांटो आसा म्हणयत. ह्या पासत तुमकां हांव शाबासकी पाठयतां आनी तुमकां हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्यक्रम रेकॉर्डिंग करचो अवकाश देवान म्हाका दिल्ल्या पासत देवाक हांव काळजांतावन अर्घ्य दितां. कित्याक म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमा मुखांतर म्हाका
मस्त आत्मीक जणवाय मेळ्ळा. ते कशें म्हळ्यार पयले फावटी रेकॉर्डिंग करता आसतना एक फावटी बसून आयकता, हांगासर घरान तें एडिटींग करता आसतना दुसऱ्या फावटी तें आयकाचें पडटा, आनी परत तें टीव्हीचेर प्रसारण जाता आसतना तें कशें प्रसारण जाता म्हणून पळयत आसतना तिसऱ्या फावटी हांव तें आयकता. अशें परत 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 अशें आयकत आसतना टॉक्सांत ह्या शिरमोवांनी लिपोवन आसलो देवाच्या उतराचो गूण अर्थ आमच्या जिविताक न्हीज जावन तो व्हडा फायद्याचो जाता. आनी खंडीत जावन म्हाका फायद्याचो जाला. तुमी हे कार्यक्रम विक्षण करता आसतना असलोच फायदो तुमकां आयला बंदी आनी तुमचें जिवीत बांदून हाडूंक तुमकां हो आदार जावन दी म्हूण सांगून हांव आशेतां आनी देवा लागीं मागतां. आनी मोगाचें न्हयचे दिसा हे कार्यक्रम कार्मेल किरण 1 वर्स संपयत आसतना सर्व कार्मेलीत फरादींक हांव तुमचे तर्फेन काळजांत हांव उल्हास पाठयतां आनी तांकां सर्व बरें मागतां. आमचे कार्यक्रम विक्षण करचे तुमकां सर्वांक मोगाचें ना देव बरें करूं. भोवनो नी भयणीनो, आमचीच पाठ आमी तापोडची न्ही, तुमी आमची पाठ तापोडल्या तुमकां देव बरें करूं. आतां हे कार्यक्रम यशस्वी जाला जाल्यार हाचे फाटल्यान एक बोळवंत हात आसा आनी रिचर्ड मचादो. रिचर्ड तुवें हांगासरी बसका सोबयचें म्हणून हांव आपोवणें दितां. हर एका मंगळाराचें आमचेच स्टुडियोंत रेकॉर्डिंग करन तें एडिटींग करन हें वावरो फळां बरयत केला रिचर्ड मचादोन. आनी बी साहेबान सांगलें आमी लायकी मिशनरी म्हूण. आनी रिचर्ड मोगा संदेश म्हणचे कार्यक्रम सहाय्य टीव्हीर पयलें प्रसार करनासलो ताचेच मिनतेन. आनी आतां आमचे संगीत ताणें हात मेळयला आनी हांगासरी तसो मिसांव वावर तो करन आसा. रिचर्ड हांगासर हजर आसल्या सुमेस्तांचे नांवी आमी तुका दिनवस्ताव आनी तुजी सेवा आमी मानून घेता आनी गवळी बापांनी तुका मान करी जाय म्हणून आमची आशा जावन आसा. देव बरें करूं रिचर्ड आनी गवळी बापांक रिचर्डाक मान केल्ल्याक. हांगासर आमचे लागीं जाणवय आसा, नियाळ आसा, पूण तुमच्या घरांनी तो पावोवचे जाल्यार ताका एक माध्यम गरज आसा आनी तें आमकां फावो केला मानेस्त स्टीवन मेंडिस. डिवायन वर्ड चॅनल असो तो मालक आनी एक लायकान असलें चॅनल सुरू करन आमकां आत्मीक जिवितान वाडोवंक निजाके मोठो आदार दिला. आज आमी ताका ह्या कार्यक्रमाक आपोवणें दिल्लें पूण कारणांतर ताका येवंक जावना. पूण तुमचे सुमेस्तांची नांवी हांव ताची सेवा मानतां आनी ताका हांव तुमचे सुमेस्तांच्या नांवी उल्हासितां. आमचे संगी आसा आमचो गवळी बाब, आमच्या कुटुंबाचो वडील. आमच्या हर कार्यक्रमांनी तांचो आदार पाठिंबो सहकार सदांच आसा आनी आमकां सदांच तांणी पाठ तापोडून मुखार वचपाचें प्रेरण दिल्लें आसा. आज आमचे संगीत ते आसात आनी तांचें मुखेलपण आमच्या दियेसीजेंत तशेंच आमकां दिवचो तांणी सहकार आमी मानून घेवंक आशेता आनी आमच्या कवेंताचो वडील मनदेक बाप जो तावरो आनी आमच्या गवळी बापाक मान करीचे आनी त्या उपरांत गवळी बापांनी आमचे संगी थोडीं उतरां तांच्या काळजाची बोगणां उसारीचे म्हूण हांव तांचे लागीं विनंती करतां. Some
साहेबांच्या काळजाची बोगणां वांटून घेजे म्हणून म्हणत ताणें म्हज्या काळजाची बोगणां मिसाच्या वेळार शर्मा वेळार हांवें सांगल्यांत पूण परतून हांवें सांगचें म्हज्या काळजाची बोगणां उपकारी मनाची कित्याक म्हळ्यार आमकां आसा मिसांव म्हाका ह्या देशींत बरी खबर सर्व लोकांक परगट करची आनी ते म्हजे मिसांव तांणी तोंड्या मापान म्हणून घेतलां तांच्या खांद्यार घेतलां आनी तें ह्या माध्यमा मुखांतर ते लोकांक ते वांटून आसात देखून हांव प्रत्येक तरान उपकारी मनान म्हज्या वडिलाक पद जोटावरोक आनी ताच्या सोवें हे माध्यम चलोवच्या सर्व कार्मेलीन पाद्र्यापांक आनी तांच्या सोवें कुमोक करच्या वावर करच्या सगळ्यांक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या आशिर्वादा मागता. हे मिसांव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो वडलो म्हणल्या बरी आमच्या सगळ्यांचें पूण ते आमच्या पट्टेन ते करतात देखून आमचो सहकार तांकां आमी दिवचो आनी अशें हे माध्यमा मुखांतर वांजेल परगट करचें परगटणार जावचें तें आनीक बळान मुखार वचून दी आनी ह्या मुखांतर क्रिस्त सगळ्यांक भेटोवन दी म्हूण म्हजी आशा आनी म्हजें मागणें हें करच्या कार्मेलीन पाद्र्यापांक परत देव बरें करूं म्हाका मान सन्मान केला जावं दी केल्ल्याक प्रत्येक तरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद ह्या माध्यमाचेर आनी तुमचेर हांव मागता. देव बरें करूं. गवळी बापानो तुमी आमकां दिवच्या उत्तेजनाक आनी तुमच्या बऱ्या मनाक आमी सदांच तुमकां ऋणकारी आसां आनी आयच्या कार्याचो आखरेचो वांटो दिनवासनाची 2 उतरां घेवन आमचे संग येता आमच्या कवयंताचो वडील मनादेक बाप जोतावरो. मोगाचें न्हू आज आमकां समेस्तांक संतोशाचो दीस देवान केल्लो तो देवान निर्मिल्लो आमी क्रिस्तांव कुटुंब आनी आमकां आसो तो कायदो आमी आमचो भावार्थ नीज जावन मानून घेता जाल्यार त्या भावार्थाची वळख आनी उब हेरां खंडीत आमी पाशार करतले. आमी नीज भावार्थ जाल्यार आमकां हो भावार्थ मेळिल्लो जेजू जावन नीज ताका मोलादीक आमी म्हूण लेखल्यार खंडीत जावन आमी आमकां असो दवरिना जायना. त्या देखून हेरांक पाशार करचें जावन आसा संकेत इगर्ज मातेचो इगर्ज माता आदी पुरातन काला तावन हे मिसाव करून सायल्या. आमी सबारपटी हांवें चिंतचें कोडयाळची इगर्ज माता थोडे पटी फाटीं उरल्या कित्याक आमी कोंकणी उलोवचो लोक मात्र क्रिस्तांव जाता जाल्यार तशें उरलें आनी हेरांक इल्लें अवकाश ना इगर्जेक आयल्या शिवाय देखून आमी कार्मेलीतांनी हें येवजन केलें. पयलें बरपानिशी उपरांत आमच्या उतरानिशी आनी आतां एका वर्सांत हांव ह्या इलेक्ट्रॉनीक मिडियमांता वरवीं लोकांक हें देवाचें उतार आनी जेजूची वळख दिवचे खातीर तांच्या जिणेंत आमकां मेळिल्लें तें भाग तांकां मेळचे खातीर काल 3 कारां आयलीं सांजेर 7:30 वरांचेर हांव हांगा मुखार आशिल्लो. चडावत येतात त्या काळोख पडटाना बार हिंदू लोक येता हांगा काळोख दाखयनासतना कोण म्हणून ती मागणें करतात आनी मागणें करतना कळटा हे क्रिस्तांव न्हय म्हणून. ते काल आयिल्ले ते 3 कारां एकच पटी आयलीं एकच कुटाम तें कोंकणें चेडवां भुरगीं ल्हान भुरगीं वडिलां सगळ्या कुटुंबांत आयल्या. येवन हांगा पयलें इगर्ज हाचेर मुखार बसलीं मागीर वचून बाळूक जेजू थंय मागा लागलीं परत्यान वचून मुरये लागीं मागा लागलीं मागीर आमच्या ल्हान मुत्सयमणीची ती इमास थंय दवरल्या ती पळोवन तांकां अजाप जालें संतोश पावलो. आनी फाटीं येताना हांव थंय मेळ्ळें म्हळ्यार फादर तुमकां पळयलां हांवें खंय पळोवचें टीव्हीर पळयलां म्हणाल. टीव्हीर ना फादर ती सकाळीं 8 वरार आमी देखता. म्हाका विस्मीत जालें कित्याक क्रिस्तांव मात न्हय
सभार कोंकणीच्या राजू लोक हांगाच न्हय करावळेंत हे जेजूचे उतार देखतात आनी ते तातूंत भाग घेतात कित्याक मिसांग आमचें न्हय जेजूचें काम तो करता तो हेरांक आपणा लागीं वडटा कोणेंच आड करूंक जायना ते ती जावन आसा म्हजो बरोसो आनी आज एक वर्सा जावन हें काम देवान आमकां करूंक अवकाश दिल्या खातीर दैन्य देवाचो प्रत्येक जावन उपकार बावडटा वय आज हांव ह्या कुटुंबाचो कार्मेल कुटुंबाचो वडील हांगा पूण कोणी वडील आसून दी कार्मेलितांचे योजना कार्मेलितांची वडिलांची न्हय हांव येवचे पयलें फादर पायस जेम्स हांगा आशिल्लो आतां हांगाच आसा ताणें आनी त्या वेळाराच्या त्या कार्मेलीत याजकांनी सांगता मेळोवन हे योजना मुखार दवरलें म्हाका उडास आसा तातूंत दोग जाण चड म्हत्वाचें काम केल्लें जावन आसात फादर स्टीवन आनी फादर दीप तांकां आज तुमचे मुखार अभिनंदन होगलाप आनीक देवाचे आशिर्वाद मागता कित्याक तांचें धैर्य कित्याक हर एक दीस सुखान आसतना ते शर्मावत रायार जायचंय आनी ते मात न्हय दुसऱ्यांक करना ते दिवयचंय एडिट करयचंय म्हयन्या पयलें अर्द्या म्हयन्या पयलें म्हणून ते तयार जायचंय आनी ते रेकॉर्ड करयचंय उपरांत ते तयार म्हणटा आसतना सबार वावंट आसा आनी ह्या दोगा तरणाट्या याजकांनी हे तांच्या माथ्यार घेवन सबार पुडी कश्ट जाले जाल्यारय दुसरो कोणी एकलो ना जाल्यार तेच येवन तो शर्माव बाकी उरलो शर्माव तांणीच दिवन तांणी हें कार्य मुंदरसून व्हेलां तांकां शाबासकी पाठयता आनी तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा एक फावटी एका तरणाट्याक राज प्रेसिडेंटाचें अवॉर्ड मेळ्ळें गय ताणें एका भुरग्याक उदकांतलो वांसयल्याक कडेक समारंभाच्या वेळार सुकणार हो व्हडलो मनीस आपलोसो जीव रिस्केर घालून हेरां बसून ताणें राखूंक ताणें जीव दिलो न्ही जीव दिवंक प्रयत्न केले न्ही म्हणून म्हणटा आसतना तो म्हणा लागलो ते तुमी सांगचे परां समा पूण म्हाका कोणें पयलें लोटलें उदकान लोटलें म्हणून सांगा म्हणालो पयल्यान ताका उदकान लोटलें कोणें गी देखून तो उदकान सोडोवन दुसऱ्यांक वयर काडलें ताणें आमकां उदकान लोटलें दिसपाक तो केदारी हर एक फावटी जेजूची खबर हेरांक दी जाय म्हणून आदींत हांव सेमिनारीन जावं हांगा जावं हर एक कडेन क्रिस्तांव संघटनेचो कायदो आनी प्रत्येक जावं इगर्जमतेचो देशीचो कायदो जावन आसा पयलो कायदो जेजूची वळख हेरांक दिवंक तर त्या कामाक तो आमकां सदांच आदार दिता मार्गदर्शन दिता मोग दिता आनी आज ह्या कार्याक येवन आमची संगी हो वेळ करचिल्ल्याक हांव ताका काळजांत हांव धन्यवाद करता आनी सायबानो हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा फादर स्टीवन सांगल्या प्रमाणे दोग मानेस्त स्टीफन मेंडिस आनीक मानेस रिचर्ड मचादो हांचे ते नांतर तांची कुमक आमकां नांतर आमच्यान कांय करूंक जायना कित्याक चड मेहनत आसा रिचर्ड हे स्टीफन मेंडिस हे ट्रान्समिशन आपापींच टीव्हीचेर घालूंक सदांय ते तयार आसा ते दोन कसलीच हरकत करूं ना तांणी आनी रिचर्डी थोडे फावटी आमी आमचे तयार ना जाल्यार येवन तांच्या घरा रातीन थोडे फावटी तांकां वेळ दुसरे प्रोग्राम आसल्यार पयस दवरून हे प्रोग्राम रेकॉर्ड करूंक सदांच ते तयार आनीक थोडी मस्त सोंसणीकायेन थोडे फावटी आमी जाणा तितले सुलभ न्ही सबार सोंसणीकायेन ताणें हे योजन मुंदरसून व्हरूंक वावून काडल्यात ताकाय दोगांयकी तुमचे नांवी आमचे नांवी स्टीफनाक आनी रिचर्ड मचादोक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचे न्हू कडेक हे वीक्षक टीव्ही वीक्षक तुवें पळयलें कितलेशे जण ती पळयतात कोंकणी करावळींत आनी युट्यूबा मुखांतर दुसरे कडेन तर तांकांय हांव आभारी जावन आसा देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी आनी ती जावं दी आपोस्तल ते जेजूची वळख हेरांक दिवं दी तुमी आमकां सभा तुमचो आदार तुमचो मोग तुमचो पाठिंबो तुमचे धनाची सहाय समेत आमकां व्हड
आदार दिता आनी त्या देखून आमी समेस्त तुमकां मोगाच्या भक्तीकनो आमी आभारी जावन आसा देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमी सदांच आनीक देवाच्या शब्दान बरोवन जावं दी आमची कोडयाळची कॅथोलीक क्रिस्तांव दियेसेस एक मार्गदर्शन हेरांक आनी आमी जावया आपोस्तल आयच्या काळाचे मोगाचे न्हू कार्मेलीत म्हळ्यार आमी फ्राद मात्र न्ही तुमी जाणात ती थोडी भायर मनशां दादले मनीस ते सातांची जिणी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतात ती कर ती कार्मेलीत लायकांची सभा ती मस्त मिनत घेतात एक पुटी टीव्हीच्या मुखार उबे रावन सांगूंक बाय हार्ट सांगूंक तितलें सुलभ न्ही वरां आनी वरां तयार करन बाय हार्ट करन तांणी सांगचे बरोबर सांगूंक सबार वांगूट करतात आमचे बरी गोंयांत जियेनात ती घरांनी जियेतात जाल्यार येवन आमचे सांगाता एक आमचे कार्मेलितांचे सहभाग एक ते इफर्ट आनी येवजण जायसय म्हणून ती आमकां पाठयबद्द तांकां आमी आभारी जावन देव बरें करूं म्हणटा देव तांकां आशिर्वाद दिवं दी आनी तुमचे नांवें तांकां देव बरें करूं म्हणटा या इतलें सांगूंक अशें अपेक्षिता की आमी समेस्त जावया मीज शिस्त जेजूचे आज की आमच्या जिणेद्वारी मीज उतराद्वारी मात्र जेजूची वळख हर एकल्याक वैयक्तीक तरान दिवंक प्रयत्न करया सगळ्यांक देव बरें करूं भावन आनी भयणीनो हें आमचें एक मेट आनी ह्या मेटांत तुमचो सहकार तुमचो प्रोत्साह उत्तेजन आसा आनी ह्या धैर्यान आमी आनीकय फुडें वेतले देवाचें आशिर्वाद आमचेर आसतलें आनी तुमचो सहकार सदांच आसतलो म्हूण बरो वसता ह्या मोठव्या कार्यान भाग घेतल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं